नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सकाळी सावन ESI हॉस्पिटलांत 3 डेथ्स जाल्यात आनी अनऑफिशियली आमकां लक्षांत येता, कळटा, बोवाळ चल्ला की GMC भितर कालच्यान 2 जाल्यात ज्यो कोवीड पॉझिटिव्ह म्हणून. कारण कालचो जर हेल्थ बुलेटीन जर पळयलो जाल्यार पेंडन्सी ऑफ टेस्ट इज मोर दॅन 6,000 काल मेरेन. आज तो आंकडो कितल्याचेर पावला, पूण सगळ्यांत म्हत्वाची जी गजाल आसा ती म्हळ्यार केसी कमी जावपाचें नांव घेनात, पेंडींग टेस्टी उरल्यात आनी जे सिम्पटोमॅटीक आसात तांकां तरी सरकारान आतां बेगीन पिकअप करून कोवीड केअर सेंटर किंवा इस्पितळांत व्हरचें. म्हाका दिसता इतलीच लोकांची सध्या अपेक्षा आसा. होम क्वॉरंटायनाचे नवीन SOP सुरू जाल्यात. त्या प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरा कडच्यान परमिशन घेवन जर सिम्पटम किंवा मायल्ड सिम्पटम किंवा प्री सिम्पटम आसात जाल्यार घरा कडेन रावपाची मेकळीक आसा पॉझिटिव्ह पेशंटाक. कितें हा गोंयभर परिस्थिती जाणून घेवया, कारण आज शिक्षण खात्यानय ह्या परिस्थितीक लागून कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. सगळे जाणून घेवया. हांव सगळ्यात पयलीं वता, आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आसा आमचे बरोबर. महेश, कितें हा आयची अपडेट सरकाराच्या लेवलाचेर, शिक्षण खातें आनी भलायकेच्या लेवलाचेर? प्रमोद, हांव पयलीं कोविडाचेर उलयतां. आयज सकाळ फुडें जी सगळ्यान वायट खबर घडल्या ती म्हणजे 3 डेथ आयज रिपोर्ट जाल्या. सेकंड गजाल म्हणजे अजून थोडे डावटफूल आहात डेथ, जे आमकां अजून कळना, जे कन्फर्म जायना. कन्फर्म जायना म्हणजे ते कोवीड काय आनी कितें जायना. सो आतां मेरेन जर कावंट जर पळयत जाल्यार आमचो 32 जाता. काल आमी पळयलें की काल सगळ्यात हायेस्ट रिकवरी आशिल्ली 210 सुमार, पूण तितलेच पॉझिटिव्ह केसी मातशे थोडे कमी आशिल्ले, म्हणजे एज कम्पेर्ड टू रिकवरी. आनी एक आयज बरी गजाल घडल्या ती म्हणजे रेडकर हॉस्पिटलान आयज भावेश जांबालीकर, जो पयलो मनीस ज्याच्यार ह्युमन ट्रायल स्टार्ट जाली वॅक्सिनाची, 41 इयर ओल्ड तो भावेश जांबालीकर, तेणें स्वता आमकां बायट दिल्या. तेणें सांगलां की काय ना, तशें प्रॉब्लम काय ना. तेका पयलीं तेका वॅक्सिन दिलें तेंच्यांनी, मागीर तेका 2 वरां बसयलो. अशें आयज तेणें 11 लोकांक वॅक्सिन दिला, 11 जाणांक. टोटल तेंचे कडेन ऑलमोस्ट 50 ची बॅच रेडी आसा. 50 लोक रजिस्टर जाल्लेले आसा व्हॉलंटियर, आनी फुडल्या 3-4 दिसांक तेंकां बीन डोस दिवपाक येतलो, वॅक्सिन दिवपाक येतलो, सिंगल डोस. तेंकां मागीर एक 7 दीस ते मॉनिटर करतले, प्लस 14 दिसांनी सेकंड डोस दिवपाक येतलो. जेन्ना आमी भावेशा कडेन उलयता तेन्ना भावेश म्हणटालो की कांय तशें हें ना, कांयच म्हणजे कांयच हें ना, फक्त आपणाक तेंकां सांगलां सोशल डिस्टन्स, मास्क वापरप जाय आनी कितें ते केअर घेवपूच जाय. आनी त्या भायर 2 म्हणजे अशें नाका आल्कोहॉल बीन तसल्या गोश्टी पासून तेंच्यांनी पयस रावप फुडले 3 म्हयने तरी. दुसरी एक गजाल म्हणजे आयज आमकां कळ्ळें की हांगा बाबूश आमदार जो पणजेचो आसलो तेका एक डिस्चार्ज मेळ्ळा आयज. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर आमी जर पळोवंक गेले जाल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आयज परतून एकदां सर्क्युलर काडून टिचरांक सांगलें की तुमी घरा कडल्यान शिकया म्हणून ऑनलायन. फाटल्या दिसांनी तशेंच असो रूल आशिल्लो की तेंच्यांनी घरा कडल्यान शिकोवपाचें, पूण गोवा गव्हर्मेंटान एकट्यान अशें केल्लें की तेंकां सगळ्यांक टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफांक ते स्कुलान आपयताले आनी थंयच्यान भुरग्यांचें कितें शिक्षण आहा तें करपाक लायताले. MAचे गायडलायन्स आयले, MAचे गायडलायन्स इवन MHRDचे गायडलायन्स आयले तेन्ना सर्क्युलराचेर मागीर बोवाळ जालो. स्टुडंटांनी खुबशे स्टोरीज केले. तेच्या उपरांत फायल मूव जाली आनी एका विकान सुमार आयज सर्क्युलर आयला, ते बी शेनवारचें. दुसरी गजाल म्हणजे आतां जी गायडलायन्स आहा ती अप टू 31 जुलय मेरेन म्हटलां तेंच्यांनी, पूण फुडें एक वेळ ती वाडोवंक शकता अशें आमकां सोर्सीस सांगतात. पूण एक 4-5 दिसांनी हाचेर कितें सारकें कळटलें की तेंच्यांनी जितलो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफाक गरज नासतना स्कुलान आपोवं नाका म्हणून तेंकां त्या सर्क्युलरान सांगलेलें आसा. त्या भायर तेंच्यांनी आयज मेरेन ऑनलायन फ्रॉम 4 जून मेरेन आयज मेरेन कितले ऑनलायन क्लासीस घेतला हाचो रिपोर्ट आतां टिचरांक दिवचो पडटलो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक. आनी एक तेंचे एक एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ते म्हणजे 11th जी आतां जेन्ना 10th रिजल्ट जातकीर 11thचे एडमिशन स्टार्ट जातली. आमी पळयलें की जशी फर्स्ट इयराची एडमिशन ही ऑनलायन भुरग्यांक घेवपाक मेळटा, तशे भाशेचें एक सर्क्युलर सांगला की सगळ्या स्कुलांनी म्हणजे जितले हायर सेकंडरी आहा हायर सेकंडरीनी 11thची एडमिशन जाता तितली ऑनलायन करपाची कोविडा खातीर, एक सांगलां. प्रमोद, तिसवाडीची कितें अपडेट आसा? तिसवाडीच्यो कोविड केसीस, कोविड नंबर्स? तिसवाडी म्हणजे आयज चिंबल एक 2 केसीस मेळ्ळ्या. थंय आनी एक केस अशी जाली की त्या घरांतली 2 म्हणजे ज्या
जे कोण पेशंट पॉझिटिव्ह जाल्यात तांकां ऑलरेडी पिकअप केला तेंच्यांनी. पूण त्या घरान एक हँडिकॅप जाणटेली आसा आनी एक हँडिकॅप मनीस आसा आनी त्या भायर एक जाणटेली आसा. सो तिचो आतां स्वॅब कलेक्ट करूंक जाय आशिल्लो. पूण तो स्वॅब कलेक्ट कसो करतले कित्याक ती हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या हेल्थ सेंटरान येवंक शकना. सो मागीर तेंचे डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, मागीर डेप्युटी कलेक्टरान तांकां सांगलें की तुमी तांकां कीट घाला आनी हाडा. पूण तें तशें जालें अजून तरी कांय तेजें डिसिजन जावना. आयदर दोतोरांनी थंय वयचें आनी तेजो स्वॅब कलेक्ट करचो म्हणून लोकांची मागणी आसा. पूण एज पर रूल दोतोर तेंच्या घरान वचूंक शकना. सो हे फुफ्फुसा भितर ते अजून थंय फायनल डिसिजन जाल्लें ना. तें एक जावंक शकता एक 6 म्हयन्यान. थँक्स अ लॉट महेश. गरज पडल्यार परत येता तुजी मरे. हांव लोकांक एकच सांगता की सरकाराच्या आतां सरकार तुगेले CHC, UHC आनी PHC अशी रिपोर्ट दिता. सो ते जर पळयलें जाल्यार टॉप 10 लोकेशन्स खंयची जातूं भितर सगळ्यांत चड केसी आहात. सो हांव जस्ट वाचून दाखयता. टॉप 10 आयच्या घडयेक गोंयांतली लोकेशन्स जर पळयलीं जाल्यार नंबर 1 ऑब्वियसली इज वास्को, नंबर 2 कोर्ताली, मागीर मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटर, सांखळी, चिंबेल, म्हापसा, धारबांदोडा, फोंडा, कोलवाळे आनी पणजी. सो सगळ्यांत चड जो केसींचो क्वांटम आसा एज ऑफ टुडे एक्टिव्ह केसींचो तो ह्या 10 प्रायमरी हेल्थ सेंटर किंवा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर किंवा अर्बन हेल्थ सेंटरा भितर आसा. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला भितरय आसा. आतां वास्कोची जर तुमी केस घेतली जाल्यार 385 केसीस दाखयतात, जे नंबर 1 दाखयतात ते. ताजे फाटोफाट 378 कोर्ताली आसा. आनी बाकीची जर आमी पळयले जाल्यार लास्ट जो 10वी नंबराचेर पणजी आसा. जाल्यार पणजेची सुद्दां जी केस आसा इज पणजेच्यो केसीस ज्यो सद्याक आमकां दिश्टी पडटात आर 46. सो इमॅजीन करा टॉप 10 सद्याक 46 केसीस, 10 जी मेजर लोकेशन्स आसा तातूंत भितर 46 आहात. हांव थंयच्यान विक्रमा म्हऱ्या वास्को वता, कारण जशें सांगलें पयलीं 2 लोकेशन्स जी आसात ती वास्को आनी कुट्टाळी. सो विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? वातावरण कितें आहा वास्को? आनीक म्हाका दिसता एज फार एज डेथ्स आर कन्सर्न, जे ESI हॉस्पिटला भितर डेथ्स जाल्ली नात पण GMC भितर जाल्यात, मागीर पॉझिटिव्ह जाल्यात, हाचे विशीं वास्को भरपूर बोवाळ चल्ला. सर सद्याक वास्कोन जे आमची परिस्थिती आसा इट इज म्हणजे आता डेलीचे केसी वाडटा, कंटेनमेंट झोन आसा, बट वन थिंग विच इज म्हणजे व्हेरी बॅड म्हणजे हांगा जायत्यो डेथ्स आर लिंक टू वास्को, विच इज नॉट अ व्हेरी गुड थिंग. म्हणजे आता आउट ऑफ दी पीपल हू हॅव डायड म्हणजे ऑफ कोविड, सकम टू कोविड इन्फेक्शन, सगळ्यात चड जरी ताजो कॉन्ट्रिब्युशन आसा इट इज कमिंग फ्रॉम मोर्मुगांव तालुका, म्हणजे आमी जुवारी नगर धरया, आणि दीज आर रिपोर्टेड फ्रॉम द ESI हॉस्पिटल. पूण हांगासर एक सिच्युएशन अशें वेगळें आसा की गांवांतले सगळे कडेन एक मोठो बोवाळ चल्ला की बिसायड्स द ESI हॉस्पिटल थोडे लोक थोडे चिखली हॉस्पिटलान येता मरता, दे आर डिक्लेअर्ड बॉट डेड, आनी तांचे मागीर कोविड स्वॅब काडटा एंड देन दे आर डिक्लेअरिंग की हो मनीस कोविड आशिल्लो. सम पीपल आर क्लेमिंग दॅट सम पीपल हॅव डायड इन GMC, पूण थंय ते सांगता की मरतकर तो पॉझिटिव्ह आशिल्लो, अँड बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द हेल्थ बुलेटीन. पयलीं वी हॅड एन इश्यू की चिखलेच्यो केसी हेल्थ बुलेटीन डिक्लेअर जायना. आता हांगा डेथ्स जे आसा, गांवचे लोक बोवाळ घालता की दीस पर्सन हॅज डायड ऑफ कोविड. तांचे जे फॅमिलीचे थोडे मेंबर तांकां कन्फर्म करपाक दे आर सेइंग इट इज डायड ऑफ कोविड. आता एक अशी केस आयकूंक येता की जे मनीस मरून ताजे इवन बरियल सुद्दां जालें, पूण ताजे अजुनूय केस दे आर नॉट डिक्लेअरिंग. सम आर सेइंग दॅट ना अजून डिक्लेअर करपाचे उरले ऑफिशियली, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीवेअर इन द हेल्थ बुलेटीन. म्हणजे विक्रम, I just want to come in here for one reason, so लोकांक सांगपा खातीर why this discrepancy and आमी कितें अभ्यास केलो तो. सो काल जेन्ना एक डेथ जाली सकाळी, तेन्ना म्हाका दिसता तुमी पळयला आसतलें इवन आमची ट्विटर हँडल, फेसबुक पेज, ऍप आमी फ्लॅश जो केल्लो ती 30th कोविड डेथ म्हण केल्ली. 30th कोविड डेथ. आनी सांजे जो हेल्थ बुलेटीन आयलो तातूंत भितर नंबर दाखयतालो 29. नाव जो हेल्थ बुलेटीन येता तो एज ऑफ 6 PM येता, एज ऑफ 6 PM. सो वॉट वी सेड की ताजे पयलींच्या दिसाची जर आमी हें पळयलें जाल्यार 29 डेथ आशिल्ल्यो, आनी 23 तारखेकूय 29 टील 6 PM, आनी 24 तारखेक जो बुलेटीन काल आयला तातूंतय 29 टील 6 PM. आनीक एक डेथाचो रिपोर्ट आमकां काल आयिल्लो जाका आमी 30th डेथ म्हूण एज पर द स्टॅटिस्टिक्स आमी गेल्ले. So what we did is we tried to find out about that death, 30th death, ती
खंयच्या टायमार जाल्ली, whether we committed a mistake, we wanted to recheck. What we found out that the death, the 30th म्हणून आम्ही काल फ्लॅश केल्ली, that death happened at 8:30 p.m. on 23rd night. So if it happened at 8:30 p.m. and if the health bulletin was as of 18 hours, as of 6 p.m. then that 8:30 p.m. death should have, yes, Vikram, correct, should have got recorded in the 24th bulletin. But 24th चा bulletin जो असा, it was still showing 29. So this is, there is a discrepancy. There is a discrepancy. Forget about Vikram म्हणते larger issue की ESI हॉस्पिटलच्या बाहेर जे ब्रॉड डेड जातात किंवा जीएमसी भितर हे जातात, एक्सपायर जातात, तांची मागीर टेस्ट पॉझिटिव्ह येता, इज अ लार्जर इशू. That number can be huge. But we are talking about, here we are talking about the death in ESI hospital. I think there needs to be a clarification on this. कारण records जर आम्ही चेक केले, if every health bulletin is as of 6 p.m. जाल्यार 23 आणि 24 तारखेच्या मदीक जी डेथ जाल्या, which is 8:30 p.m. ती डेथ 24च्या बुलेटिना भितर रिफ्लेक्ट जायना. व्हाय? कित्याक? म्हाका दिसता हाजी उत्तरां सरकारान दिवची पडटली. आणि त्याच बरोबर वास्कोसान विक्रम आता तुमकां विस्कटावन सांगतलो, देर आर मोर रिपोर्ट्स कमिंग इन which are not in ESI hospital, but family members have been informed that it is COVID positive. Local councillors have been informed that it is COVID positive. But ते हेल्थ बुलेटिना भितर रिफ्लेक्ट जातात काय ना ते पळोवचे पडटले. काय सकाळी सावन ज्यो 3 डेथ जाल्यात ESI हॉस्पिटला भितर त्योच रिफ्लेक्ट जातात त्यो. विक्रम, कंटिन्यू. सर, ते ऍक्च्युली इवन तुम्ही जे सांगता 29 डेथ, इट इज अबाउट अ 71 year old मेल. ही वॉज फ्रॉम मांगूर आणि ताजो जो चलो असा, ही वॉज अ ड्रायव्हर विथ कदंबा फॉर द कंटेनमेंट झोन. जेन्ना हांगा बोवाळ जालो कोविड पॉझिटिव्ह म्हणून कळ्ळें, आमी फ्लॅशूय केली. 2 दिसान परत 71 म्हणटकच लोकांचो बोवाळ पडलो, आनीक 71 वर्साचो मनीस खंय मेला काय म्हणून. सी वॉट हॅपन समटायम्स 2 दिसांनी सेम नंबर सेम एज जरी मनीस आसता, आनीक तो कोण गेलो कितें म्हणून अशें बोवाळ पडटा गांवांत बेश्टो आनी एक पॅनीक जाता. सो दॅट केस इज टोटली डिफरंट. तातूंत 2 फावट कोण मनीस मेलेल्या भशेन अशें लोकांक हांगा पॅनीक जालो. आतां ही जी हांव गजाल सांगता इज अबाउट वन लेडी. शी इज म्हणजे हांव तुमकां एरिया आय विल नॉट बिकॉज 75 year old लेडी ती, आणि ती बरी नाशिल्ली. सो तिका चिखलेच्यान बांबोळी व्हेली आणि बांबोळी शी सकम टू द इन्फेक्शन. जेन्ना फॅमिलीक कळ्ळें, ते फॅमिली तांच्यांनी ते स्वॅब काडले, दे हॅड एन इशू. मागीर ते सांगपाक ना आमकां टेस्ट करचे पडटले, आमकां सोदून काडचे पडटले आनी मागीर रिजल्ट येतलो. आनी आफ्टर शी डायड दे डिक्लेअर्ड दॅट इट इज अ कोविड डेथ. तिजें बरियल पसून जालें सर काल, पूण अजुनूय तांचें कांयच डिक्लेरेशन ना. आनी जेन्ना आमी कन्फर्म करपाक सोदता जाल्यार ते सांगता अजून डिक्लेअर जावंक ना. आयची एक गजाल सांगता सर, दिस इज अ व्हेरी सॅड स्टोरी. म्हणजे एक व्हेरी 14, आय थिंक अराउंड 14 years ऑफ एज एक चली अशें आयकूंक येता आमकां आतां, एक फ्रॉम खाऱ्यावाडा. म्हणजे ते चली बरें नाशिल्लें, म्हणजे ताका सडनली ताजो प्रेशर ड्रॉप जालो म्हण ताका व्हरून चिखले व्हेल्लो. चिखले व्हरतकर तांच्यांनी ताका प्रायमरी चॅक केलो आनी ते सांगपाक लागले प्रॉबेबली ताजो प्रेशर ड्रॉप जाला, सो प्रॉबेबली ताजे लंग्स इन्फेक्शन जालें आसतलें. सो दे शिफ्टेड टू बांबोलीम. बांबोलीम व्हरना फुडें सर इमिजिएटली अशें आमकां जे कावन्सिलर जे गांवचे लोक सांगता, ताका बांबोलीम व्हरना फुडें ताका इमिजिएटली तांच्यांनी ताका आयसोलेशन रुमान घातलो. आयसोलेशन रुमान घालून ताजी टेस्ट घेतली. टेस्ट घेतकच द फॅमिली इज वॉन्टिंग टू नो बाबा कितें जालां. सो दे आर सेइंग ना आमकां सांगूंक मेळना, टेस्ट रिजल्ट येवपाक जाय, ताजे पयलीं आमकां कांय उलोवंक मेळना. आनी सडनली ते मागीर येवन सांगपाक लागले ताका की ताजे लंग्स मातशे डावन आसा, ताजे लंग्स इन्फेक्शन आसा, ताका ब्रिदींग प्रॉब्लम आसा, ताका लागून ताजी किडनी पिड्ड्यार जाली, किडनीचें फंक्शन प्रॉपर ना. सो ताका आमी व्हेंटिलेटर दवरचो पडटलो. अशें करतना तांणी व्हेंटिलेटर घातलो. तरी पण ताजी क्लॅरिटी नाशिल्ली, कितें इट इज पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह कांयच सांगिनाशिल्लें. फॅमिली इज स्ट्रगलिंग, फॅमिली इज ट्रायंग टू कॉल एवरीबडी, दे आर ट्रायंग टू आस्क फॉर असिस्टन्स. पूण कितें आसा सर, एट दॅट मोमेंट आय एम नॉट ब्लेमिंग द स्टेट एडमिशन, तांकांय खबर ना, टेस्ट रिजल्ट्स आर अवेटेड. सो अशें करून टायम जालो एंड दॅट गर्ल, दे आर वॉट आय हॅव हर्ड इज नाव 8:30 सुमार सकाळी एक्सपायर जाला. बट आय डू नॉट नो इफ इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द हेल्थ बुलेटिन. पूण सद्याक तर एक मोठो बोवाळ जाला. Has the family been informed that she is positive? Now, counselor is claiming that the health is families had come to her claiming that अशें जाला आमकां ते अशें म्हणटा पॉझिटिव्ह म्हणून. पूण आमकां अजुनूय आमकां कशें कळटलें. आनी दे आर सेइंग ना आमकां पळोवचें पडटलें. सो ऑल दीस थिंग्स आर देर. म्हणजे एक जो गॅप आसता बिटवीन दी एडमिनिस्ट्रेशन कन्वे करपाचो जो गॅप आसता, टेस्टिंगाचो रिजल्ट येवपाचो जो गॅप आसता, तातूंत भितर एक फॅमिली
म्हणजे एक मेंटल टॉर्चर it दे आर is ऑलरेडी very अपसेट. sad. It is very इट इज sad. व्हेरी सॅड. म्हणजे दॅट फॅमिली डज नॉट नो व्हॉट टू डू. आणि आता किती झालं सर, Yeah. ते एरियान आता जेन्ना आम्ही सकाळी गेल्ले खारेवाडा कंटेनमेंट झोन, तांचे म्हणणें आसा की आमचे एक डॅम्पो बाट म्हणटा ती एरियान 50 केसी आशिल्ल्यो, बट ऑल दस 50 हॅव रिकवर्ड अँड कम बॅक. आणि दुसऱ्या वाड्यार एकूच 3 केसी आशिल्ल्यो एक फॅमिलीन, दे आर ऑल्सो कम बॅक. एज ऑफ नाव ते कितें म्हणटा सर, सद्याक थंय केस्यो ना, जे कोण गेले ते रिकवर जाले. सो दे आर ट्रायंग टू अपील टू ओपन अप दॅट लिटल पार्ट ऑफ एरिया. म्हणजे तांचे म्हणणें आसा कितें बिसायड्स द पुलीस जे पेट्रोलिंग म्हणजे बॅरिकेडाचेर आसा, बाकीचे कसले एमर्जन्सी सिच्युएशन आमकां काय ना. फॉर एक्झाम्पल दॅट गर्ल, तांकां आय थिंक दे हॅड टू टेक परमिशन, पुलिसाक वचचें पडलें, कावन्सिलराक वचचें पडलें, डेप्युटी कलेक्टराक वचचें पडलें, आनी मागीर थंयच्यान ताका मुवमेंट जालो. सो तांचें म्हणणें आसा की एटलीस्ट केसी ना जाल्यार अशें तरी भांगडे जावंक जायना. सो दे आर ट्रायंग टू आस्क फॉर रिलीजिंग ऑफ द पार्ट कंटेनमेंट झोन. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, आतां आमी काल जुवारीचे उलयल्ले कोवीड सेंटराचे, तातूंत भितर आयज आनीक 80 लोक भायर सरले. सो पयलीं 22 गेल्ले, आतां 80 म्हणजे ऑलमोस्ट 100 पीपल हॅव गॉन आउट. पूण तांची जरी रिकवरी आसा ते हेल्थ बुलेटिनान येता काय ना काय, बिकॉज आतां जे जुवारीचे रिकवरी आसता, इट इज दे आर क्लेमिंग दॅट जुवारी इज ऑथरायज्ड अँड अप्रूव्ड बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट. म्हणजे कलेक्टरान तांकां ऑर्डर दिल्या. पूण तांचे ज्यो रिकवर जातात ते रिकवरी लिस्टान भितर येता काय ना, तेय ऑल्सो तांच्या आतां लोकांचो बोवाळ पडला की पयलीं कितें आसलें, चिखलेचे लोक बोवाळ घालताले, तांच्यांनी कांतार बी काडले आमचे हेल्थ केसो येना म्हणून. मागीर हेल्थ केसो येना म्हणटकर तांच्यांनी ते अर्बन हेल्थ सेंटर आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर केलें. आतां सर कितें जालां, डेथाचे लागून लोक मरणाक लागून तांचो बोवाळ पडला. एका वाटेन जे जुवारीचे त्या वाटेच्यान रिकवर जाता, वेदर इट इज काउंटेड इन दॅट अर्बन हेल्थ सेंटर ऑर नॉट, ऑर प्रायमरी हेल्थ सेंटर नॉट, दॅट इज अ डिफरंट क्वेश्चन. सो दिस इज द सिच्युएशन इन वास्को. आणि फाल्यां तरी आमचो थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव परत पयलीं डेथीची डिस्क्रिपन्सी जी आसा, कारण ESI हॉस्पिटलांतल्यो डेथ्स एटलिस्ट एज ऑफ नाव एक्सेप्ट दॅट वन डेथ ऑर 30th जाचेर आमी दाखयलें की 30 डेथ जाल्ली, बट रिकॉर्ड जाल्ली ना हेल्थ बुलेटिना भितर. एक्सेप्ट डेथ भायर ज्यो डेथ्स जातात ताजे बाबतीत प्रचंड गोंधळ आसा. मडगांवाक भिकाऱ्याची 2 भिकाऱ्यांची डेथ जाल्ली, तातूंतलो एकटो भिकारी पॉझिटिव्ह म्हणून बोवाळ जाल्लो, त्याही विशीं कांय ना. आनी बेजिकली तुमकां हेल्थ बुलेटिन जर दाखयलो जाल्यार हेल्थ बुलेटिना भितर डेथ म्हणून एक कॉलम आसा आनी थंय नंबर येता. सो ज्या जाग्यार डेथ जाल्यार पेशंट खंयची एरियेंतले, ताजें वय कितें, ह्यो गजाली आमी सोदून काडटात सध्या आनी आमी लोकां म्हऱ्या पावयतात. ह्या हेल्थ बुलेटिना भितर ह्यो कांय ना डिटेल्स, फक्त थंय एक 29 काय 30 तें बरयल्लें आहा. वय कितें पेशंटाचें, खंयचे एरियेंतलो पेशंट, ह्यो गजाली लोकांक कळप म्हत्वाच्यो. आमी सकाळीसान रातीन मेरेन तकली फोडटा आनी लोकां म्हऱ्या पावयतात. ह्यो हेल्थ बुलेटिन अशी कोणे तरी ब्रह्मदेवान सांगिल्ल्या भशेन की हेल्थ बुलेटिन एकाच पानाचेर आसपा जाय, 2 पानां जावपाक शकना म्हूण. अशा प्रकारान हो प्रकार चल्ला आनी खेळ चल्ला. कित्याक चल्ला तें म्हाका दिसता कोणाक खबर ना सध्या. हांव थंयच्यान मडगांव वतां. सावयो, कित्याक ESI हॉस्पिटलाची परिस्थिती, सालसेतीची परिस्थिती? सर सालसेत एरिया म्हणजे आता कुंकोळी सर इंडस्ट्रियल एस्टेटीन आयज 8 केसीस मेळ्ळे. तर तशें सर जायत्यो केसीस आमकां हिंगा मेळ्ळ्या. आतां मडगांवां मेळपाक स्टार्ट जाले, लायक कोंबा एरियान एक मेळ्ळ्या, कारेमांदार एक मेळ्ळ्या, गोगोळांत एक मेळ्ळ्या, कालकोंडा सर एक मेळ्ळ्या. तशेंच गांधी मार्केट आमचे मडगांव मार्केटान जो ओनर मेळ्ळो हॉटेलाचो, तेजे सर आतां ते 4 मीटर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. ते भायर सर नुवें किरबाट हांगासर एक मेळ्ळ्या केस, आनी सोनसड्यार आनी एक मेळ्ळ्या. काल हांवें सांगलें एक मेळ्ळें म्हणून हिंगासर आतां एक आनी एक्स्ट्रा मेळ्ळा. सर कंटेनमेंट झोन केलो आहा, थंय भरपूर टेस्टिंग जाला. तशें कुंकोलीचो डॉक्टरान सांगला दॅट दे वील डू टेस्टिंग ऑन ट्युजडे, कित्याक ते म्हणटा वर्कलोड चड आहा, आमच्यान टेस्टिंग करपाक जायना. सो तेका लागून आतां टेस्टिंग करपाचें सर तेणी बंद केलां. सो तेंकां लोकांक कितें सांगला, तुमी घरांतूच रावात, तुमचे टेस्ट ट्युजडे करतले म्हण. सर हे आसा न्हू, लायक मोर अदर एरियाज ऑल्सो देर आर अदर हे, बट अजून म्हाका हे रिपोर्ट मेळना सर आनी कितें आहाय ते हेर एरियन्स, लायक लोटोली, कुडचोली सर सद्या आज पासून आनी कांय केसीस ना. थँक्स अ लॉट सावयो. परत डेथ्सांच्यो डिस्क्रिपन्सीज दीस वतात तश्यो वाडपाक जायना. गव्हर्मेंटान काळजी घेवपाक जाय की दॅट रिकॉर्ड इज प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड. जशें आतां विक्रमान तर ताच्या मुखाली गजाल सांगली की जुवारीन आपल्या वर्कर्सांची जबाबदारी आपल्याचेर घेतली. तांची टेस्टी आपणे केल्यो, तांची कोविड सेंटर आपणे केले, तांकां टेस्ट करून ते डिस्चार्ज करतात, पण ते खंय रिफ्लेक्ट जातात? ह्या हेल्थ बुलेटिना भितर रिफ्लेक्ट जाता काय कितें? म्हाका दिसता सगळ्यांत म्हत्वाची एक गजाल तरी नंबर पयल्या दिसता की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा कॅनॉट कोप अप विथ दीस. आमची जी टेस्ट
टेस्टिंग कॅपॅसिटी 1.5 महिन्या पयलीं आशिल्ली. लक्षात घेयात, ज्या टायमार आमच्या दिसाक हार्डली 20-30 पेशंट मेळटाले, 40 पेशंट मेळटाले, त्या टायमार जी आमची टेस्टिंग फॅसिलिटी आशिल्ली तितलीच टेस्टिंग फॅसिलिटी आजूय आसा. सो फाटले 1.5 म्हयन्या भितर कितें जालें म्हाका दिसता हें पळोवचें पडटलें. आनी दुसरी वटेच्यान नवीन राजभवन बांदपाची घोशणा जातात, जेन्ना पयसो खंय खर्च जावपाक जाय, आमची प्रायोरिटीज खंय आसपाक जाय, ते म्हाका दिसता कोणाक सांगचें असो प्रश्न आसा की इतली परिस्थिती आसतना खंय तरी GSIDC घेवन असेंब्लीची अपकीप, नवीन राजभवन बांदया, आसा खंय गोंय आनी तुमी वतात खंय, म्हाका दिसता असो प्रश्न विचारपाची परिस्थिती आयल्या सध्या. हांव वता विवेका म्हऱ्याक फोणेची अपडेट घेवया. कितें आहा फोण्या? प्रमोद, तुवें आतांच म्हणलें तशें की टेस्टिंग कॅपॅसिटी आशिल्ली ती पयलीं 20-30 पेशंट येताले, आयज म्हाका दिसाकूच 100-200 आतां टेस्टी येवपाक लागल्या. पण रिपोर्ट तेंचे आतां डिले जाल्ल्या कारणान मेजर एक प्रॉब्लम जाल्लो आसा. कित्याक आतां म्हाका दिसता हांवें एक गजाल आयकल्या आयजूच की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान थंय जे टेस्टिंग जातालें कोरोना लागून, वेब टेस्ट जाताले, तातूंत एक सिनियर डॉक्टरूच पॉझिटिव्ह सांपडला म्हणून लॅबांतलो. पण अजून आमचे कडेन सारकी कॉन्क्रीट अजून येना, कारण कोण फोन घेवपाक तयार ना. आणि काल आनी आयज मेळून जवळ 1000+ वेब टेस्ट आहा तेंचे रिपोर्ट येयल्ले आसा. पण अशें जाता प्रमोद की 3-3, 4-4 दीस जर वेब टेस्ट आयले जाल्यार एक पॅनीक सिच्युएशन तयार जाता, आनी स्पेशली इन विलेजीसान. कारण काल एक असोच इश्यू जालो, कारण एक ZP कॅन्डिडेट मडकय मतदारसंघातलो तो फॅक्टरीन कामाक वयतालो आनी ताका फॅक्टरीन तशें काय कोण पॉझिटिव्ह काय नाशिल्ले. पण जेन्ना ताका घरा कडल्यान फोन आयलो की ताच्या फॅमिलीक कितें तरी जोर येता अशें म्हणून, आनी ताणें जेन्ना मंगळारा टेस्ट केली तेंची फॅमिली मेंबरांची, तो रिपोर्ट काल शुक्रारा आयलो पॉझिटिव्ह म्हणून. आनी तेजे फॅमिली मेंबर्सांक ऑलरेडी रोखडेच तांकां शिफ्ट केले हितूर गोल्ड गेट सेंटरान. आनी तेणें जेन्ना आपलो मागीर रिपोर्ट काडलो ताका आतां आनीक 4 दीस रावपाक जाय. पण तेज्या पयलीं तांणी प्रमोद ऑलरेडी गांवांत इम्युनिटी बुस्टर जे होमिओपॅथीक टॅबलेट्स आसात ते डिस्ट्रिब्युशन केल्ले आसा. जावं ते लोकांक शेतकऱ्यांक जे खत वाटपाचें आशिल्लें ते प्रोग्राम तेणें केल्ले आसा. सो लोकांचे आतां प्रॉब्लम अशें जालें की 4-4 दिसान आतां लोक भायरूय सरूंक शकना आनी रिपोर्ट केन्ना येतलो हेका लागून आतां तग धरून आसा लोक. जे 2 मायक्रो कंटेनमेंट झोन केल्ले तांचे अजून स्वॅब टेस्ट चालू आसा. आयज फोण्या 31st 31 मेंबर म्हणजे 10 फॅमिली यांच्या पण फक्त डिले जाता प्रमोद, तो फक्त रिपोर्ट बेगीन येना म्हणून होच आतां एक मेजर म्हाका दिसता फॅक्टर लोकांक सतायता प्रमोद. त्याच खातीर हांवें सांगलें की 1.5 म्हयन्या पयलीं आमी जितली टेस्टिंग करताले आमचे केसी 5 पटींनी वाडल्यो. म्हळ्यार त्या केसींचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग 5 पटींनी वाडलें. पण आमची टेस्टिंग कॅपॅसिटी 1.5 म्हयन्या पयलीं इतलीच आसा. सो मागीर कशें कोप अप जातलें? आमची प्रायोरिटीज खंय आसात? आमी पयलींच पयशे ना म्हूण आड्डतात. वेल्यान जे आसात ते पयशे खंय करपाचें आमचें प्लॅनिंग चल्लां. म्हाका दिसता एक हे जे गौडबंगाल आसा पळय ते समजपाक कठीण जाता. कारण ज्या परिस्थिती भितर गोंय आहा सध्या गोंयकार आसा, तेन्ना इफ वी डोंट गेट अवर प्रायोरिटीज रायट, इट वील बी नॉट अ प्रॉब्लेम, इट वील बी अनादर ब्लंडर. सो हांव थंयच्यान मुखार वता. हांव आतां म्हापशां श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, म्हापशेची अपडेट कितें? आयज म्हापशान 5 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या आनी सांगपाचें म्हणजे गजाल बरी की 9 जाण रिकवर जाल्ले आहात. तशें थिवे आयज 2 जाण मेळ्ळ्यात, हे दोगूय मायग्रेंट आहात. मागीर शिवोले सडिया 1 मेळ्ळा, हरपोरा 1 मेळ्ळा. सांगपाचें म्हणल्यार प्रमोद पळय म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटर, मागीर PSC कोलवाळ, PSC शिवोले, PSC हळदोणा, PSC कांदोळे आनी PSC पर्वरी, म्हणजे बार्देश तालुक्याचे हे सगळे कडेन केसी वाडत आहात. आनी सगळ्या PSC आनी अर्बन हेल्थ सेंटराचेर पेज म्हणल्यार आनी ज्यो पॉझिटिव्ह केसी मेळटात त्याच बरोबर जेन्ना स्वॅब टेस्ट लोकांक बाकीच्यांची काडल्या तेचे रिपोर्ट येवपाक लेट जाता आनी पॅनीक जाल्लेच आहा. म्हणजे सांगपाचें कशें की काल म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो एक मनीस येयलो आनी ताणें कितें केली, स्वॅब टेस्ट केल्ली आनी आपूण येयलो आनी तो दुसरे दीस पॉझिटिव्ह जालो. आनी जेन्ना कॉन्टॅक्टान येयलो म्हणून ते चेअरपर्सन आनी 2 कावन्सिलर स्वताहून होम क्वारंटायन जाले आनी अजून ते सोमार दीस टेस्ट करतले. दुसरे थिवीची गजाल, थिवे
तिवे पंचायतीचे एक मेंबर ज्यांना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी आणि ती पॉझिटिव्ह मेळ्या उपरांत त्यांच्यानी म्हणजे सोमार दीस त्यांची मिटींग झाली, पंचायत बॉडीची मिटींग झाली आणि त्यांना पॉझिटिव्ह झाले म्हणून त्यांच्यानी पंचायत बंद दवरल्या आणि कोणाचे कितें कामां आसा न्ही जाल्यार ते ऑनलायन बीन करता. पूण सांगपाचें म्हणजे कितें 8 दीस जाले तेंचे मंगळार दीस रिपोर्ट काडल्या, अजून रिपोर्ट येवना कोण. पूण जेन्ना लोक तेंचे आयज सकाळी पासून तेंच्यांनी म्हाका दोगांनी फोन केला, प्रिव्हियसानूय दोगांनी फोन केला आणि जेन्ना लोक प्रतिनिधी जर तेची जर टेस्ट केल्या तेचो रिपोर्ट जर बेगीन येना जाल्यार मागीर लोक प्रतिनिधी लोक absolutely. मागीर सुद्दां प्रत्येक कडेन प्रत्येक लोकेशना कडच्यान जो आतां रिपोर्ट येवपा लागल्या दे आर व्हेरी क्लियर. टेस्टिंगचे रिझल्ट पेंडन्सी 6227 एज ऑफ येस्टरडे आणि आज ती कितल्याचेर पावतली खबर ना आणि आमी टेस्टिंग फॅसिलिटी रॅम्प अप करपा खातीर अजून कांयच करनात आणि त्याच बरोबर लोकांनी टेस्ट करतकीर कितले दीस रावपाचे, खंयच वचनासतना रावपाचे, फूल फॅमिलीन रावपाचे काय कितें, कारण पॉझिटिव्ह जातकीर होम क्वॉरंटायन जावप ह्यो एक भाग जालो, पण टेस्ट येतकीर कितले दीस रावप आनी मागीर कितें करप. आय थिंक ते कांयच ना. इशू अगेन इज एब्सोल्युटली. हांव मुखार वता दिवचल आनीक साखळी घेता. विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आहा दिवचलचे अपडेट? सर, जशें सगळे कडेन कंडिशनां तशींच हांगा आसा. अजून सांखळेचे जे टेस्ट रिजल्ट आसा ते येवंक ना. एक गजाल कळ्ळी की जे आयज डेथ जाली एक 85 इयर्स ओल्ड सांखळेसून विड्डे सांखळे हांगासर रावपी एका पेशंटाची. तेका कोमॉर्बिड सिच्युएशन्स आसले. दिवचलची जर गजाल सांगीत जाल्यार फाटल्या सोमारा म्हणजे जशें आमी कालच्या पिरियडीन म्हणलें की आमी आतां अशें सांगपाक सुरवात करतले की फाटल्या सोमारा काडलेले रिजल्ट येयल्या. सेम सर, फाटीं जे सोमारा रिजल्ट काडलेले ते रिजल्ट येयल्लेले आसा. तितून एक पेशंट मेळ्ळो आसा बिचोले. फक्त आतां मातशें कन्फ्युजन अशें आसा की रिजल्ट सोमारा काडलेले, स्वॅब सोमारचो आसलो, सो रिजल्टूय सोमारचो आसा आणि जशें डॉक्टर सांगता की असिम्पटोमॅटीक पर्सन 5 ते 6 दिसां भितून रिकवर जावंक शकता. सो आतां जर पॉझिटिव्ह रिजल्ट येयलो तो आतां कसो आसतलो, पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह, हो सर एक प्रश्न अजूनय लोकांच्या मनान उरता की रिजल्ट जर 5-6 दिसांनी येवपाक लागले तर तो रिजल्ट खरो मानपाचो काय परत टेस्ट करपाची. दिवचल मतदारसंघात 5 केसीस आसा, मये मतदारसंघात 9 केसीस आसा आणि सांखळे मतदारसंघात 38 केसीस आसा. म्हणजे एक्टिव्ह केसीस सध्या 52 आसात फूल बिचोले तालुक्यासर. ना, म्हाका एक गजाल सामकी क्लियर करपाक परत, कारण आमी डेथाचेर फोकस करतात बिकॉज कोविड हॉस्पिटलाच्या भायर डेथ जावपाक लागल्यात, ज्यो अजून खंयच रिकॉर्ड जाल्ले दिसना आणि तो रिकॉर्ड जावप महत्वाचो, कारण दोज एरियाज आर ऑल्सो क्रुशल. तांचेय वेगळे तरेन कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग जावचे पडटले आणि सध्या ती डिस्क्रिपन्सी दिसान दीस वाडत आसा. दुसरी गजाल इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग, फाटले 1.5 म्हयन्या भितर टेस्टिंग कॅपॅसिटी रॅम्प अप जाल्ली ना. जी 2000 आशिल्ली जेन्ना दुसरी मशीन घेतिल्लें तेन्ना सावन आतां मेरेन ती 2000च आसा पर डे. म्हाका 8 दीस पयलीं हेल्थ मिनिस्टर जेन्ना इंटरव्यू केला तेन्ना सांगिल्लें की अवर टार्गेट इज टू गेट टेस्ट रिजल्ट्स इन 48 hours म्हण. 8 दीस जावन गेले, अजून पर्यंत त्या बाबतीत कितेंच मूव जाल्लें दिसना. ऑफिशियली तरी कांयच दिसना. अधिकारी सांगतात आमी रॅम्पिंग अप करतात म्हणून, बट दर दिसाचो हेल्थ बुलेटिन जर पळयत आणि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जर पळयत जाल्यार एक गजाल लक्षांत येता, अवर टेस्टिंग इज नॉट इन्क्रीजिंग. लेट अस बी व्हेरी क्लियर अबाउट इट. फाटले 15 दिसाचे हेल्थ बुलेटिन काडून पळयात, अवर टेस्टिंग इज नॉट इन्क्रीजिंग. इट इज हॉवरिंग बिटवीन 2000 to 2100. जी कॅपॅसिटी इन्क्रीज जावपाक जाय ती जायना, ती अजून पर्यंत तुगेली तितलीच आसा. हांव लास्ट वता, मयूर नायक आसा आमचे बरोबर कुडचडे केपें सावन. मयुराक घेता आनीक आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. मयूर, क्विकली कितें आहा कुडचडे केपें सांगेचे अपडेट? प्रमोद, कुडचड्यार एक ड्रायव्हर मेळ्ळो कामराळचो. तेंगेली फॅमिली चॅक केले तेन्ना तेगे आवय आनी तेगे बायल पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. तशें तेगे भाव आनी भयण आसा ती नेगेटिव्ह मेळ्ळी आनी तशें गांवची काडली ती सगळी नेगेटिव्ह मेळ्ळी आसात. तशेंच पंडेमोळा एक सेल्समॅन जो जीएमसी भितर एडमीट जाल्लो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा, पण रिपोर्ट जीएमसी जाल्लो आसा. अजून पर्यंत हांगा रिपोर्ट हांगा येयला ना, पूण अशें आयकूंक येयला तो पॉझिटिव्ह जालो म्हणून. त्या फॅमिली चेकिंग करपाची उरलां. तशें नेत्रावली जे पॅनीक सिट्युएशन जाल्लें
ते पुलीस कॉन्स्टेबला कॉन्टेक्ट आमचे कोण आसले ते तितून भितरले तेगेलो ब्रदर आनी तेगे भाव आनी तेगे आवय पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. उरलेले लोक आसलेले ते सगळे नेगेटिव्ह मेळ्ळेले आसात. या थँक्स लॉट मयूर. दोन गजाली आयच्या दिसाचे महत्वाच्यो दिसून येतात. ज्यो कोविड हॉस्पिटलाच्या भायर डेथ्स जातात आणि ज्यो पोस्ट मॉर्टम कोविड म्हणून कळटात त्यो रिकॉर्ड जाता काय कितें सद्याक तरी दिसना. आणि दुसरी गजाल टेस्टिंग वाडटा हें खूब आयकलें पण ते एक्चुअली वाडना, जाका लागून 6227 इज पेंडन्सी ऑफ येस्टरडे. ह्यो दोन गजाली जर सरकारान स्ट्रीमलायन केल्यो तर लोकांच्या तकल्यांतलो गोंदळ बरोच पयस जातलो आणि त्याच बरोबर ही परिस्थिती हँडल करपाकय खूब बरें जातलें. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.